मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो आयच्या मणका मोत्या कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उरबेवरीत येवकार. म्हज्या अनुभवांतल्यान आमी पालकाचेर थोडे भोव लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. तें हाडटा आसतनाच आमच्या जिवितान आमी थोडे लागून घेतात आनीक तातूंतल्यान आमचो सैम आमी बदलपाचो प्रयत्न करतात आनी थोडे भोव बदलता. थोडे फावटी आमी म्हणटात समाजान जेन्ना नदर मारतात तेन्ना थोडे आमकां भुरगे अशे मेवतात की खूब मस्ती हट्टी पूण तांची कितें तरी एम आसता तें आमकां मेळोवन घेवचें अशें तांकां दिसता. पूण जशी जशी तांची वाड जाता तशें तांच्या जिवितांत बदल येतात आनी खरेंच समाजांत एक बरें नागरीक जावं बरें देखीवंत मनीस अशें म्हणून ते फुडें येतात. तसलोच आयच्या ह्या खिणांत म्हजे बरोबर म्हजो एक इश्ट म्हजे बरोबर जायते फावटी तियात्रांनी न्हेसला विल्टन कुतिनो. ताचे बरोबर थोडी भासाभास करुया ताचे थोडे अनुभव तुमच्या मेरेन. विल्टन आयच्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार. खरेंच जो मनीस खूब तोडमोड करून वावुरता जावं कितें तरी मेळोवन घेवपाचो प्रयत्न करता एक दीस ना एक दीस तो फळादीक जाता. तर तुका हे एक कॉमर्शियल पालक केन्ना मेळलो? हांव आदीं पयलीं 2003 हांव खेळांनी नाचतालो आनी पयलो म्हजो डायरेक्टर पिटर दे बेतालबाती. सो हाका हांव पयलो कॉमेडियन कसो नाचतालो जायते वर्सां नाचलो खेळांत आनी तेन्ना म्हाका गांवच्या तियात्रांनी नाचला. आनी 2012 जेन्ना म्हजी सुरवात जाली पाश्क्वाल रॉड्रिगीसाक ताच्या तियात्रांत ताका मेन रोल करपाक कोण ताचो लंडन गेल्लो तेन्ना हांवें ताका सांगात दिलो आनी तो रोल हांवें केलो आनी एकदम बरो रोल आसलो. हय आतां पिटराचेर आमी उजवाड घालता आसतनाच पिटर दे नुवें ह्या नांवान ताका आदीं ताका वळखताले. मागीर तो बेतलबाती रावंक लागलो उपरांत बेतलबाती जालो. हय सारकें. ताच्या उद्देशी जायते कलाकार ह्या पालकाचेर न्हेसल्यात. खेळाचो थोडो अनुभव? हय खेळांत आमी सांगातान आमी वावुरताले आनी ताचें किटकीट कांयच नासलें. आमी फ्रेंड कशे सारके 4-5 वर्सां नाचला ताका हांव पूण कांयच प्रॉब्लम ना. आनी एक कॉमेडियन कसो ताणें म्हाका बरो एक येवकार कसो दिल्लो आनी बरी कॉमेडी करतालो हांव ताच्या ग्रुपान. एका कार्नवालाक कितले सुमार तुमी शो करताले? एका कार्नवालाक दिसाक आमी 5-6 जागे करताले. 3 दीस. 6 जागे म्हणल्यार 3 प्ले? 3 प्लेज इंटू 6 18 प्लेज टोटल. 18 आमच्यो सगळ्यो मेळून 3 दिसांनी आमी 54 प्लेज करताले आनी एडिशनल आदल्या दिसाक एक जागो आसतालो आनी ती 3 प्लेज थंय आसताले. सगळे 57-56 आसताले प्लेज. आनी खेळांतची म्हाका उमेद मेवल्या लागीं लोक बसून आसता आनी जेन्ना कॉमेडी जाली म्हणटूच लोक जी उर्बा दिता बरें केलां तो बरो कॉमेडी करता लोकांक हांसयता जावं बायल जावन जावं शामाय जावन जायते तरांनी वेगळे वेगळे हें करून सोंगां करून हांव लोकांक हांसयतालो. ही उर्बा म्हाका लोकांक दिवन हांव आयज फुडें पावलो. विल्टन खरेंच लोक जेन्ना तें बँड वाजता आनी जेन्ना लोक थंय एकठांय येता आनी ज्यो ताळयो मारून ह्या कार्नवालाची सुरवात जाता ही खुशालकाय म्हाका दिसता वर्सभर आमकां परत मेळना. सारकें. आनीक हे खुशालकायेन जेन्ना ह्यो प्ले तुवें म्हणलें वेगवेगळ्यो भुमिका करून तूं लोकां मुखार वेता लोकां मुखार सादर करता ह्या खिणांत जायते कलाकार आमचे ह्या कार्नवालाच्या खेळांतल्यान कांत म्हणूंक शिकतात. हय सारकें. हांवूय पयलीं कांत म्हणूंक भियेतालो पूण जेन्ना हांव खेळांत भितर सरलो तेन्ना कांताची जी भिरांत आसली ती पयस गेली. आनीक आतां हांव कांत विदावट फियर तशे भाशेन हांव भिरांती वेळी हांव कांत म्हणटा. बायलेक लागून पायक मारलो तोपून सुरी आतां भिरांत दिसता जातूच म्हाका आमोरी पाय घोमटो फुगार कोत्ता घेवन आयलो नाची दोरी बायलेचें नांव मोज्या आना मारी ताकाच लागून साप केली पायची ती जोरी आतां उगडास म्हाका येता पाय खरेंच हांवूच गुन्यांवकारी ओ पाय ओ पाय ओ मोज्या मोगाचे पाय ओ पाय
ओ म्हज्या मोगाचे पाय. विल्टन वो कांत 2000. इतलो खुशालकायेन आसलो काय आयज तूं खुशालकायेन आसा म्हणून तुवें खुशालकायेन म्हटलां. एक्चुली ते कॉमेडी फॉर्मान म्हणपाचें आसलें सो आयज हांव तूं खुशाल आयज आसा. खुशाल हय. ओके तर कॉमेडी विनोदी भुमिका करूंक तुका सुरवातेक खंयच्यान स्फूर्त मेवली. हांव पयलीं एक्टींग करूंक आशा येतालो आनी जेन्ना हांव 8th स्टँडर्ड सेमिनारींत भितर सरलो तेन्ना एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी मेळ्ळी, एक संदी मेळ्ळी. थंय रेक्रिएशन आसता आनी एक क्लास वायज ते प्रोग्राम ऑर्गनायज करतात आनी आमकां तेन्ना चान्स पडटा आमचे जे टॅलंट आसात ते उक्ते करूंक. म्हणटच तुवें म्हजी हय हांवें स्टार्ट केलें सेमिनार. पूण हांव ल्हान आसलो तेन्ना गांवांत फेस्त जातालें तेन्ना जोक्स वो प्ले बरोवन हांव सादर करतालो. उपरांत तूं कॉलेजीक गेलो. उपरांत सेमिनारींत भितर सरलो. सेमिनारींत थंय मातशें आनी पॉलिश जालो. उपरांत हांव कॉलेजींत थंय हांव प्ले बरयतालो, रडयतालो, हांसयतालो आनी सर टिचर्स प्रिंसिपल ते म्हाका कितें आसत जाल्यार प्ले वो जोक्स कितें करून लोकांक हांसोवंक सांगताले म्हाका. आनी त्या उपरांत आयज तूं त्या उपरांत हांव हेळांत भितर सरलो आनी मागीर 2012 हांव तियात्रांत प्रोफेशनल सांगाताक नाचोंक लागलो. पयल्याच तुज्या तियात्रांत जेन्ना तूं न्हेसला तेन्ना तुवें म्हटलां मुखेल भुमिका अशी पडली. ती भुमिका कशी आसली. तातूंत हांव एक्चुली म्हजो कॅरेक्टर बरो आसता, हांव भितरल्यान बरो आसता पूण लोकांक दाखोवंक कसो हांव एक वायट कसो. पूण जेन्ना हांव म्हजे भयणीक जेन्ना पयशांचो आदार जाय आसता तेन्ना हांव म्हजी एक किडनी काडून विकतां पूण हांव काम करिना आनी हाकाच लागून दुबाव कसो पडटा. पयशे खंयचे हाडले आनी तेन्ना लास्टाक लोकांक गमोन येता हांव वायट न्हय पूण बरो मनीस म्हणून. आनी एकदम परफेक्ट फॅन्टास्टीक रोल तो आसलो. आनी त्या रोला उद्देशी हांवें सुरवातीच्या उतरांनी म्हटलां की थोडे फावटी आमी आमच्या जिवितांत ह्या तियात्रा उद्देशीं कितें तरी शिकतात. आयज तूं जायते तियात्र न्हेसला तरी आसतना जें आमी समाजाक कितें तरी वेगळें दिवपाचो प्रयत्न करतात तातूंतल्यान आमच्या जिवितांत कितें तरी बदल घडटा. हय सारकें. आमी एक्टींग करून दुसऱ्यांक दाखयतात तेन्ना आमकां एक आमच्या जिवितांत रिफ्लेक्शन करपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी. आनी जायते फावटी आमकां कितें वायट आहा तें आमी तितूंतल्यान आमचेंय करेक्शन जाता आनी आमचें जिवीत बदल कसो जाता. आयज तुका खूब नामना आसा, लोक तुका जायतो वाखाणटा आनीक तुवें आपले परीन जायतो प्रयत्न करून बरें तें दिवपाचो प्रयत्न करता. तर निमाणो तियात्र तूं खंयचो न्हेसता. म्हजो निमणो तियात्र म्हणल्यार आमचो नॉर्थाचो डायरेक्टर ब्रास दे पारा हाचो आनी ताचें नांव आसलें आमी खुशाल. आनी त्या तियात्रांत एक नॅगेटीव रोल कसो केला आनी बरो केला आनीक जायत्या लोकांक तिडोकूय हाडली. आनी जेन्ना हांव तो फुरीस मोडूंक येता तेन्ना लोक म्हाका गाळयो मारतालो. तुज्या कानांत एक पण गाळी पडल्या. हय मडगांव हॉलांत जेन्ना आमी एक्टींग करताले तेन्ना कोण गाळी सोंक लागलो हाफ टायमाक. ओके म्हणटच ह्यो गाळी मारल्या उपरांत तुजो कॅरेक्टर आनीक वाडलो काय तुका. हय आनीक लोकांक तिडो काडपाक आनीक उमेद कशी येता. आनी नॅगेटीव रोल म्हणल्यार लोक मागीर केन्ना केन्ना तिडो काडटा आनी उपरांत मागीर जेन्ना हें जाता कळटा तांकां तेन्ना सारकें जाता. म्हाका दिसता वेटन आमी एक क्लिप लोकांक दाखयल्यार. ओके. जिविताच्या रस्त्यार सगळें सूख 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 आनी दुसरें म्हाका कांयच दिसना. कारण म्हज्या जिवितांत म्हाका सगळें आसा. ह्या संवसारांत म्हाका कांयच उरना. पूण म्हजी चित्त आसा एका विठाल्या सोरपाची. हाकाच लागून हांव म्हाका जाय तें करता आनी करून दाखयता. तुडूक लेस काय धान दवरून कितें रावते म्हाका विचार कारण हे स्थळ आसा म्हजें खरें सूख. हांव आयलो म्हाका सरप्रायज दितलो म्हणून पूण म्हजो सरप्रायज म्हाका दिसता म्हाकाच उरता म्हणून. माय ह्या फातरान बांदलेल्या देवाक तुमी देव म्हणटात. बांदल्या देव ना दोन फातर आनी हो फातरान बांदलेलो तुमचो देव म्हाका कसला तो. आतांच दाखयता तुका खबर ना. म्हाका देव म्हणल्यार म्हजें दोडू आनी हो म्हाका कसला तो. आतांच दाखयता.
क्लीप आमी लोकांक दाखयला तुमकां समजलें आसतलें होच तो कशे पद्दतीन कितलो रागिश्ट आनी कितें करून तो खुरीस मोडपाचो प्रयत्न करता विल्टन जेन्ना ही स्क्रिप्ट तुज्या हातान पडली तुवें ही स्क्रिप्टीचेर तुजी तयारी कशी केली जेन्ना म्हाका पयली स्क्रिप्ट दिलो तो दुसरो रोल आसलो आनी थोडे दीस आसले तेन्ना रोल चेंज जालो आनी हांवें बरी तयारी केली त्या रोलाची आनीक जें ड्रेसींग जावं ज्यो त्यो चेन वापरतालो हें सगळें ह्या रोलाक हांवें इतली तयारी केली कशे पोरी आमी पॉश आसता आनी दुडवांचे पदवेन एक मनीस येता तेच परेन हांवें सगल्यो वस्तू एकठांय करून आनी ड्रेसींग ते परी करून हांवें हो नॅगेटीव रोल हांवें सोबोवन व्हेला विल्टन अशें केन्ना तरी तुका ह्या आदी नॅगेटीव रोल करूंक चान्स पडला हय नॅगेटीव रोल हांवें केल्लो किसान दे चिंचिनी तांकां परत हाडी नाकात ह्या तियात्रान आनी नॅगेटीव रोल म्हणल्यार हांव म्हजे मामी डॅडीक हांव दुखयतां पूण खरो तुज्या जिवितान तूं तांकां दुखयता ना 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 म्हज्या जिवितान फकत एक भुमिका करून ओके तर पास्क्वाल रोड्रिगेसाचो खंयचो तरी तुका कान जावं कांतार त्या वेळाचें उगडास आसतलें कांत म्हाका उडगास आसा चार बोटां तुका दाखयता दुसऱ्याक दाखयत तर एक बोट उपाशी मनशाक आसो नाका तुजें बोला म्हूण पोट फोटी सोदांच फोट उत्ता लिपोयल्या लिपोना सोत तुवें केल्ल्या पातकाचें सोदांच तुका उत्ता कोत थोड्या वर्सां आदल्यो गजाली तुका उगडास आसात आनीक ह्यो तुवें उक्तायल्यात म्हणटच आतां वेळ आयला तूं आयज मेरेन कितलो तियात्र न्हेसला तियात्र अशें हांव जायते न्हेसला पूण म्हाका सारकी याद जायना सबस्टिट्यूट केल्यात हांवें एक फातर 4 रस्ते आकांतवादी गोंयांत नाका मागीर पाश्कवालाचो तो आनीक किसान दे चिंचिनी मागीर हांवें एकूच तियात्र काडलो आतां रडटात कित्याक तशेंच आमचो फादर डॉयल हाचेय तियात्रान न्हेसला हांव आनीक आमचो खेळाचो डायरेक्टर आमचो रॉड्सन जॅक रॉड्सन आनी काळीज दे ओल्ली हाचेय खेळांत नासला साल्वादोर दे आल्फोन्स अशे जायते खेळांनी आनी तियात्रांनी न्हेसला विल्टन तुवें आतांच म्हटलां की तुजो स्वताचो तियात्र तुवें पालकाचेर हाडलो हय ताचेर थोडो उजवाड घालूंक मागतलो हय हांवें त्या तियात्रान दाखयल्लें सेम एक पयलो हांव वायट कसो आसता पूण पयल्यार वायट न्हय पूण एका चेडवाक मिनिस्टराच्या चेडवाक हारोवंक हांव पयलीं तजवीज करतां आनी मेवलें म्हणटच म्हाका एक दुयेंस कशें आसता आनी ते दुयेंसाक लागून हांव ते चेडवाक सोडटां आनी म्हजे भावाचे चेडवाक दुयेंस आसता आनी ते ताका पयशे जाय हाका लागून हांव ते मिनिस्टराचे चेडवाक ताच्या डॅडी लागीं हांव पयशे मागतां आनी तेन्ना म्हाका तो सोडूंक एक 5 लाख दिता आनी हे 5 लाख व्हरोन हांव म्हजे भावाचे चेडवाचें ऑपरेशन करतां आनीक निमाणें हांव पोत्तून हांव म्हजे व्हंकले लागीं वेतालो पूण सोडूंक हांव गार्डनान दुसरे चेडवा लागीं हांव नाटक करतां आनी तेन्ना हें चेडूं इतलें डेस्परेट जाता पूण म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार ते चेडवाचो मोग आसता पूण जेन्ना ते म्हाका आपल्या काजाराक सांगूंक येता तेन्ना म्हाका कितें तरी जावन हांव थंय सोंपतां ही काणी म्हाका दिसता तुवें तुज्या मना प्रमाणें बरयली हय सर कितलो सुमार तेंप लागलो तुका ही काणी बरोवंक 1 म्हयनो 1 म्हयनो आनीक ह्या तुज्या प्लेयांत ह्या तुज्या तियात्रांत कोण कोण कलाकार आसले म्हजे तियात्रान हांव मागीर रिझा मागीर इवोन जुजे इवोन तशेंच आमचे गांवचे म्हजो तित्यूर रेमेडियस मागीर जोकी तो बोड्डाचो आनी ल्हान आविला गोवा बेलाचें आनी ताची भयण एनली आमचे थंयचे जोसफीन तशेंच कांतार करपाक टोनी दे रिबंदर रुजार दे बेनावली आनीक मिनीन मारियो हे सगळे आसले कितले सुमार शो केले तुवें ताचे शो हांवें 6 केले आनीक तुका लोकांचो प्रतिसाद कसो लोकांनी म्हाका हांवें म्हज्या वाड्यां तो शो केल्लो पूण म्हाका लोक सांगूंक लागलो म्हज्या गांवांत कर म्हूण पूण एक्टर पावनात म्हाका कित्याक बॅलन्सींग करूंक जाय आसलो व्हडले एक्टर
तांकां हांवें सिंगिंगाक जे हाडलेले ते पावना जाले आनी आमीच कशें वचून हो तियात्र दाखोवंक म्हाका लोकांची जे रिक्वायरमेंट्स आसात ते म्हजे पुरे करपाचें पयलें हें आसलें स्टोरी वायज कोण एक हॉलांत जेन्ना शो जाल्लो कोण पणजेसान आयिल्लो आनी तो म्हाका फोन करून सांजचे सांगपाक लागलो की स्टोरी वायज एकदम बरो आसा पूण एक एनावन्समेंट तुवें करूंक जाय आसलो आंतोनी दे मायना टोनी दे रिबंदर पावचें ना म्हूण पूण स्टोरी वायज आनी सगळें सिंगींग सगळें बरें जालें फर्स्ट क्लास म्हणपाक लागलो आनी सगळे लोकांचो म्हाका सहकार आनी उर्बा जी मेवल्या ती सारकी फर्स्ट क्लास विल्टन हो तियात्र तुवें खंयच्या वर्साक बरयलोलो 2017 लास्ट इयर आतां ह्या वर्साक आनीक तियात्र बरोवपाक हे वर्साक हांव बरोवंक चिंत्तालो पूण हांव कोणा लागीं गेल्लो आनी ताचे थोडे सजेशन्स घेतले म्हाका म्हणूंक लागलो ह्या वर्साक तूं नाच बरोवं नाका कित्याक जायते आनी डायरेक्टर येतात सो हांवें फुडल्या वर्सा हांवें थारायलें तयार केल्या हय आतां त्या मदें थोड्यो भुमिका केल्यो तुवें दुसऱ्या तियात्रांनी तूं न्हेसलो तर ह्यो तुज्यो भुमिका कश्यो आसल्यो विलनाचे भुमिकेचेर आमी उलयल्यात विलेनाची आनीक हांव विसरलो डॉमिनीक फेर्नांदीस जो क्वेट आसता माय पाय ती माय पाय हाचे हितून हांवें नॅगेटीव रोल केल्लो आनी ताची घडलेली जी ताणें स्टोरी जी बरयल्ली आनी ती कुवेट शारांत इतली लोकांक मानवली आनी जेन्ना लास्टाक रोडटालो रिपेंट जावन जेन्ना म्हजी माय आनी पाय मरता तेन्ना म्हाका भायर लोक विचारलो खरेंच तूं रोडटालो मागीर हांवें सांगलें ना तें एक्टींग आसता ओके म्हणटच डॉमिनिकाच्या तियात्रा उद्देशी तुका गल्फांतूय वचोंक गल्फांत गेल्लो हांव कुवेट थंयचो बरो असो अनुभव कितें मेवला सारके लोक बरो हेल्पफूल आनीक जेन्ना तियात्र जो पळयतना लोकांच्या दोळ्यांत दुकां व्हांवतालीं कित्याक ती घडणेचेर ताणें आटापलेलो आसलो तियात्र म्हणटच तुका डॉमिनिकाचोय तियात्र बरो लागला हय तुज्या तियात्रांतलें एक कांतार म्हजे तियात्रांतलें ओके उतर तुका घातलें मानून तुवें घेतलें पोडे आमी सोमदिरान सोडलें मोगान ताणून बरें फुडें आमी वरचें सगळें विसरोन तें फाटलें हय विल्टन सगळें विसरोन वेचें न्हय पूण म्हाका दिसता आमी लोकांक तुजी आनीक एक भुमिका आनीक एक धाकटोसो क्लिप दाखोवया आनी कार्यावळ मुखार व्हरया ओके What's the reason? Look, nowadays everyone stays in a flat. Karan Rao put an old fashioned Koshikara. Who will clean everything? And listen, in flat it looks good, feels good, wash night. Durga mustn't be annoying. Don't worry, my papa will arrange. You know him very well. बोरी भाषेन तर आमची मागणी आता जायती जायत येतात म्हणून जाऊन त्यांचो 3,000 आणि गोरबोसलो Oh God, you are like old stone age. You don't want to be modern in life. Modern age, संसार भूमी पावला तो. होय संसार म्हणून झाला म्हणून आम्ही किती आमची मागणी सोडून दिपाची आमच्या निराशराव सोमत ना आणि हे मोशान करूक जावचे ना किती जळेल ती आमची माहीत नाही तुज्या अनुभवांतल्यान आयज मेरेन जे तियात्र तूं न्हेसला तातूंतलो तुका चड घोस्ताचो असो कॅरेक्टर जी भुमिका आसा ती खंयची मेवल्या आनी म्हाका विलनाचो रोल आवडटा म्हणटूच लेटस्ट जो हांवें तियात्र न्हेसला ब्रास दे पाराचो आमी कुशाल म्हाका दिसता तो सारको म्हजो घोस्ताचो रोल कॅरेक्टर तुका दिसोंक जाय हय म्हाका तोच सारको रोल सारको आवडला म्हाका दिसता ह्या फुडें तुका आनीक जायते रोल येतले आनीक तेवूय तुका आवडटले आनीक असोच तूं तियात्रांनी न्हेसत रावचो पूण तुवें आतांच म्हणलां की 2018 वर्साक तुजी तयारी आसली नवो तियात्र बरोवंक तर हो तुजो कॉन्सेप्ट जावं हो तियात्र कित्याचेर आदारीत आसतलो हें तुवें मनांत हाडलां हय हांवें सगळो प्लॉट हांवें चिंतून दवरला आनी तो प्लॉट हे परी आतांचे पिळगी कोण तरी कॉपी मारतले आनीक तुजो ना बेस हांव आयडिया दितां आनी म्हजो प्लॉट म्हणल्यार आतां माय पाय भुरग्यांक तांचे लागीं जायना जाल्यार पासून आपल्याक जाय तें तांकां शिकोवंक लागता जावं दोतोर जावं तांचे लागीं शिकोवंक घडोना पूण तरी पूण तांकां जाय आपल्या भुरग्यान तेंच केल्लें तर हाचेर म्हजें मातशें लक्ष घालपाचें आसा
विल्टन आयज मेरेन तूं जायते तियात्र न्हेसला, जायत्या वर्सांचो उणेच 15 वर्सांचो तुका अनुभव आसा. 2002 वर्सांक तूं लागलेलो आनीक 2017 वर्सांक तुवें स्वताचो असो तियात्र बरोवन पालकाचेर हाडलो. आमी जायते फावटी पळयतात की नवेच भुरगे 1-2 तियात्र न्हेसतात आनी रोखडोच आपलो स्वताचो तियात्र बरोवन हाडटात. तर ह्या वेळार तुज्या 16-15 वर्सांचो अनुभव आनीक एक तियात्र न्हेसोन जो तियात्र बरोवन पालकाचेर हाडटा, हातूंत कितें तरी वेगळें दिश्टी पडटा. आनी पयली वस्त म्हणल्यार जेन्ना तूं लोकां मदीं पयलो आसता जायतो तेंप आनी लोक तुका मातशें वळखूंक लागता तेन्ना आनीक तुका उर्बा कशी येता. आनीक एक तियात्र डायरेक्ट करप म्हणल्यार जायते फावटी बरयता एकटो डायरेक्ट करता दुसरो. हांवें तशें करूंक ना. सगलो हांवें जो एक्सपिरियन्स इतल्या वर्सांचो एक्सपिरियन्स जो आसलो तो हांवें सगळे मिन्स कॉमेडी जावं स्टोरी वायज सगळें हांवें डायरेक्ट केल्लें. आतां तुज्या अनुभवांतल्यान ह्या 16-17 वर्सांचो आमी अनुभव पळयता आसतना केन्ना तरी तुका सर्तींनी न्हेसोंक चान्स पडला? हय, हांवें कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांत 3 फावटी न्हेसलां हांव. आनी तेन्ना हांव चवथो माकोड म्हूण एक मारियो दे काणांगिनी हाच्या तियात्रांत फक्त आमी 4 प्रॅक्टीस केल्ली. ताचो कोण एक्टर सोडून गेल्लो आनी 4 दीस आसले आनी तेन्ना म्हाका व्हेल्लो आनी तोय रोल नॅगेटिव्हच आसलो आनी डॉक्टराचो लिडींग रोल. आनी त्या तियात्र म्हाका मॅरीट सर्टिफिकेट फावो जाली. म्हणजे तुजे अनुभव कितें? तुवें जे तियात्र जाता ते कशें जाता? एक्चुली सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका कॉम्पिटिशनाचो तितलो अनुभव नासलो पयलीं डायरेक्टर. पूण म्हाका जेन्ना डायरेक्टर मेवचे पयलीं हांवें मॅरीट सर्टिफिकेट म्हाका घेतलें आनी म्हजे लागीं जे एक्टींग आसलें ताचे फाटल्यान म्हाका डायरेक्टर मेवलो फादर डॉयलाचे हितून अविनाश च्यारी. आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें कशें एक्टींग करूंक जाय हितून कॉम्पिटिशना तियात्रांक. सो कॉम्पिटिशनाची ताचे मॅरीट सर्टिफिकेट मेवतूच म्हाका तो एक्सपिरियन्स मेवलो कॉम्पिटिशना शिवाय कशें एक्टींग जाय. ताचो तुका तुज्या तियात्राक फायदो जालो? हय हय. हे तियात्र न्हेसता आसतना जेन्ना तूं ल्हान आसलो तेन्ना तुवें आदींच सांगलां की आपण जायतो प्रयत्न करतालो कितें तरी आपणाक करून दाखोवचें अशें दिसतालें. तातूंतल्यान थोडी मस्तीपणां आनी सगळें कितें. पूण जेन्ना तुका समजोंक लागलें की तियात्र म्हणजे कितें तेन्ना तुवें कोणाक तरी एक देखीचो असो नमुनो कोणाची तरी भुमिका अनुभवपाचो प्रयत्न केला की कोण तरी आपलो बाबा हाच्या उद्देशान आपण थोडें कितें शिकतलो? हांव कांय 2 वर्सां फाटीं हांव फादरान एक लायव्ह खुर्साची वाट जी बरयल्ली आनी हांवें मेन रोल जेजूचो रोल हांवें केल्लो. आनीक तो हांवें पॅशन ऑफ क्रायस्ट कॅसेट पळोवन जावं आनी कितें वाचून हांवें तो रोल इतलो पेजाद केल्लो. आनीक बऱ्यान हांव पडटालो इतलो जोड खुरीस घेवन माथ्याक व्हडले कांटे आसले. पूण तरी आसतना हांव म्हज्या आंगाक बऱ्यान मार घेवन हांवें प्रॅक्टीस करतना देखून म्हज्या कानांतल्यान रोगतां आयलीं. आनी जेजूचो रोल करून म्हजेच भितर एक चेंज कशी आयली. एक हांव कसो जेजूचो रोल करता आनी लोकांन म्हाका इतली शाबासकी दिली. जेन्ना म्हाका सिस्टर्स म्हाका शाबासकी दिवंक येताली तेन्ना आमच्या जाणट्यांक दिसलें ते लायनीक रावन म्हजो होमो घेतात म्हूण सगलीं येवन म्हज्या हाताक किस घेवंक लागलीं. आनी तेन्ना म्हाका एक इतलो बरो अणभव मेवलो. आनी केन्नाय कितें आसत जाल्यार जेजूचो रोल म्हाका करूंक आनी कितेंय पाद्री जेजूचो वाजाचो हांवें एक देखावो बरयल्लो आनी तें बरयता आसतना म्हाका ताच्या जिविता वयर जायतें हांव शिकलो आनी म्हज्या जिवितान हांवें जायतें दुसऱ्यांकूय दाखयलें आनी म्हज्या जिवितानूय हांवें पाळलें. विल्टन ह्या तियात्रा उद्देशी म्हटलां हांवें की आमच्या जिवितांत आमी आपणावन घेतात. शिकप ह्या तियात्रान आसप गरजेचें अशें तुका दिसता? हय, शिकप आसप गरजेचें. कारण एक तियात्र तूं एक्टींग करून शिकपाक बरो आसल्यार तें तूं बेगीन कॅचअप करून घेता आनी सबस्टिट्यूट करपाक आनीक बरोवंकूय आनीक तें न्यू आयडियाज क्रिएट करूंक तुका उपकारता. विल्टन, खरेंच आमी आयज आमी तरणाट्याचेर नदर मारली जाल्यार आयच्या तरणाट्याक एक योग मेवला की ताणें आपलें शिकप बरे भाशेन करूंक जाता. आदीं जो काळ आसलो तो वेगळो काळ आसलो की घरांतलो 4 भुरगीं आसत जाल्यार 4य भुरग्यांक फावो ते भाशेन शिकप करूंक मेळो नासलें. पूण आयज जायत्यो सवलती आसात, जायतें सोंपेपण आसा. तेन्ना कोण घरांतलो व्हडलो आसा ताका माय पाय म्हणटालीं बाबा तूं कामाक वच, कितें तरी आमकां आर्थीक पालो कितें तरी दुडवांची गरज पडटली, ही परिस्थिती आसली. पूण आयच्या तरणाट्यांक सोंपेपणी सगळें कितें मेवता. जावं स्कूल ऑफ ड्रामा, जायत्यो गजाली, जावं संगीत शिकोवंक मेवता, कांतारां करूंक मेवतात, जायत्यो सर्ती जातात, जायतें कितें बरेंपण आसा.
मोटरां आसात वसत तो मोटरांनी पावता. पयलींच्या वेळार जसो तियात्र काबार जालो गार्डनांत न्हीद आनी दुसऱ्या दिसा घरा वच ही परिस्थिती ना. तरी आसतना आयचो तरणाटो थोडे फावटी फाटीं रावता. तर आयच्या तरणाट्याक तुजो संदेश कितें? आयच्या तरणाट्यांक म्हजो संदेश म्हणल्यार जे देवान जे टॅलंट जे दिल्यात ते वापरून ते भितर दवरूंक फावना. कित्याक आयच्या काळार आतांचे पिळगेक जितले टॅलंट जे आसात आनी इतले ब्रायट आनी तांणी ते भायर काडून लोकांचे नदरेक येवन कितें एक प्रोफेशनल कशें. कित्याक जायते आतां इस्कॉलांय आसात तियात्राची शिकोवप जंय वर्कशॉप्स जावं. सो जायते गूण भायर काडटात जावं नाचपाचे जावं बरें कांतार करपाचें. आनी हाचे वरवीं तुज्यान एडिशनल काम करून पासून जशें परी हांव एक मॅडिकल रेप्रेजेंटेटीव ग्लॅनमार्क कंपनींत हांव म्हजें काम करून हें काम हांव एक्टिंगाचें हाचे फाटल्यान करतां. सो तेच परी तुमचे जे गूण जे देवान दिल्यात ते एडिशनली तुमच्यांनी वापरून तुमच्यांनी एक्स्ट्रा जोडूंक जाता. कित्याक आयज काल संवसारांत जिवंक पयशे जावन आसा चड गरजेचे. आनीक म्हज्यान म्हणूंक येता एडिशनली तुमच्यांनी प्रोफेशन कशें दवरून हे लायनीत जायते तुमच्यान कमोवन तुमच्यान तुमचो संवसार करूंक येता. पळय आयचो तरणाटो आमी पळयतात की आख्खो संवसार ह्या तियात्रा उद्देशान आख्खो संवसार भोंवता. म्हणटच हातूंतल्यान जायतें बरेंपण आसा. जे भाशेन विल्टनान उलो मारला ते भाशेन हांव मागता तरणाट्यांनी आपलें प्रामाणीकपण ह्या तियात्रांनी घालचें. जो गूण तांचे लागीं आसा तो वेव्हारांत हाडचो आनी ह्या पालकाचेर आपली वेगळी नामना मेळोवन घेवची. विल्टन खरेंच तुजो मोलादीक वेळ तुवें म्हाका दिलो. म्हज्या सांगाताक जायती भासाभास केली. तुज्या वावराचेर आमी थोडो उजवाड घालपाचो प्रयत्न केलो. एक संदी दिली. त्या पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजाचे खोला आयकतां. चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच विल्टना सांगता आयची मणकामती कार्यावळ हांगा सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.